by CM also and by DGP also very clearly that such type of fronts for prostitution should be stopped. But कारवाई करून स्टॉप करपाक जाय. कारवाई म्हणजे you have to follow the protocol. You do inspection, you send some decoys. ते कितें ताका हेल्प जावं आमच्या वाटेनसून or NGOच्या वाटेनसून म्हाका दिसता we are all ready to help. Anybody is ready to help. Even the ladies group from Kalangut are ready to help. Nobody wants unwanted elements to stand on the road to create problem for the locals and also for the tourists. मेन रोडार कोण रावता कलंगूट बागा रोड तांकां काडपाची गरज आसा. गेल्ली ती काडलेली तांकां फाटल्या दिसांनी परतून येयली. ते मिड नायट येवन ती उबे रावप आनी ट्युरिस्टांक हें करप की ते म्हाका दिसता बंद जावपाची गरज आसा. आय वील टेक अ मिटींग वीथ कलंगूट पंचायत. जे जेन्युइन स्पाज आहा तेजेर अगेन्स्ट आमी ना. जे डुबियस स्पाज आहा जे अशे कितें फ्रंट्स आहा फॉर प्रॉस्टिट्यूशन शूड बी स्टॉप्ड. सो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, विलेज पंचायत, पुलीस, NGO हे घेवन आमी हेचेर कारवाई करतले 100%. आमी बरयतले की बाबा तुजो स्ट्रक्चर आहा, परमिशन आहा, लायसन्स आसा फ्रॉम द TCP जाल्यार आमी दवरतले, ना जाल्यार वी आर टेकिंग हार्श एक्शन ऑन दीस. बिकॉज आयज कितें जालां न्हू, आयज लोकांक हांव परतून हात जोडून मागता, भाड्याक दिनाका, भाड्याक घरां दिनाका. कित्याक ते नको भाडेवाले कितें आपूण बिजनेस करता. दे कम वीथ झिरो इन्वेस्टमेंट इन कलंगूट एंड दे टेक बॅग फुल्स ऑफ मनी आनी मागीर हे सगळें आमकां आयकुचें पडटा. आयज मिटींग दवरल्या सगळें वीथ द पंचायत मेंबर्स, वीथ द पुलीस इन्स्पेक्टर एंड वीथ द ट्रॅफीक पुलीस ऑल्सो. आनी मागीर तेज्या उपरांत आमी एक्शन घेतले.